कोविड दुयेंत गोंयांत पातळ्ळा। ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान घेतिल्ल्या निर्णया विरोधान वचोन पंचायत आनी आमदारूय लॉकडावन जाहीर करतात, असो आरोप मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलो। मात मुरगांवांतलो प्रकार पळयल्यार पंचायत वाठारांत लॉकडावन करपाक मंत्र्याचोय तेंको आशिल्ल्याचें उजवाडाक आयला। मुरगांवांत हालींच वेंचून आयिल्ले कांय नगरसेवक मंत्र्याच्या सांगण्या वयल्यान उपजिल्लो अधिकाऱ्याक मेळ्ळे आनी तांच्या वॉर्डान लॉकडावन करपाचें निवेदन उपजिल्लो अधिकाऱ्याक दिलां। तशेंच 5 मार्चा सावन लॉकडावन केल्ल्याचें जाहीरूय केलां। पळयात नगरसेवक कितें सांगता तो। म्हाजो भाग क्रमांक 23 वॉर्ड नंबर। सो आयज आमचो मंत्र्यान ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन बाबान फोन केलो आनी तेणी सांगलें की पांडे आयज स्वताहून लॉकडावन करपाची गरज आहा। सो आयज हेचेर आमी फुडें सरलेले। आमी चारूय कावन्सिलर 22 23 21 आनी आमी एक इनिशिएटीव घेतला की आयज आमच्या वॉर्डान आमी सबंद शॉपकार जे आहा वाड्यार आमच्या ग्रोसरी म्हणटू भाजीवाले म्हणटू आनी तरेतरे दुकानवाले न्यूजपेपरवाले मोबायल रिचार्ज हांकां सगळ्यांक आयज आमी एक जनरल अशी मॅसेज अशी पास केला की तुमी फाल्यांसून मातशें 7 ते 11 मेरेन 6 ते 11 मेरेन शॉपां तुमची ओपन दवरची, तेज्या उपरांत तुमी बंद करचे। हे फोर्स ना आमी करूंक तांकां दादागिरी अशी दामून उलोवंक ना, आमी पोलायटली उलय। कारण आयज आमचे यूथ जे आयज स्वर्गवास जाता हेंचे दुख्खाक आमकां आयज फुडें आमचे यूथ आमच्या बरोबर जाय हे आमकां हाती भायर गेल्लें नाका। सो आयज आमी सगळे मेळोन ही आमी आयज लॉकडावन 7 दिसाचे आयज आमी मान्यता आमचे हेचे कडेन सचिन देसाय साहेबा कडेन घातलेली आहा। सो आयज आमी 7 दीस फाल्यांसून 7 दीस म्हणटा ते आमी लॉकडावन धरले आमच्या वॉर्डान। ती भायर वयतली आसा, डेथ जी संख्या आसा, कोविडाची जी संख्या आसा पळय आयज ती भायर वयतली। हाका लागून खंय तरी आमी लगाम घालपा लागून आयज लॉकडावनाची आवश्यकता आसा आनी अत्यंत गरजेची आसा। मोविन बाब आमचो मिनिस्टर आसा, दाबोलीचो एमएलए आसा, ताणें आमकां आयज सकाळी फोन केला आनी रिक्वेस्ट केला की तुमच्या एरियान तुमी लॉकडावन करपा जाता जाल्यार पळया म्हणून। आमी फुडाकार घेतलो। कावन्सिलर जाता 22 तसोच 23 कावन्सिलर आसा आमचो विनोद किल्लेकर, 24 कावन्सिलर आसा बाब कायतानाची माय आसा, तशेंच आमचे 21 श्रद्धा माले आसा। हेंच्यांनी विचार केलो की आमी लॉकडावन केल्लें बरें आनी हेचं प्रमाण आमी आतां रोखपाक पावना जाल्यार आमी हेचे फुडें रोखपाक पावचें ना आनी खरेंच गरज आसलेली, ताका लागून आमी हें लॉकडावन करपाचें ठरयलें आसा। ऑलरेडी गव्हर्मेंटान रिस्ट्रिक्शन्स एनफोर्स केल्ली आसा विच आर बीन इम्प्लिमेंटेड। आता जर कोण वॉलंटरीली जर कितें शॉप्स ते क्लोज करता जाल्यार दॅट इज अ गूड गेस्चर आय विल सी। बट एज फार एज गव्हर्मेंट इज कन्सर्न, गव्हर्मेंटाची जी ऑर्डर आसा दॅट वील बी स्ट्रिक्टली फॉलोड।